पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. नाबार्ड ह्या राष्ट्रीय अर्थविशयक आस्थापनेन आयोजीत केल्ल्या वर्सुकी कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले. तांचे हस्तुकी स्टेट फोकस पेपर 2026 ते 2027 ह्या दस्तावेजाचें अनावरण जालें. नाबार्डचे हेर अधिकारी लेगीत ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जाले उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी उलोवप केलें. सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. द हायेस्ट GSDP, it is 1.21 lakhs with the growth rate of the GSDP with the 21% and the per capita income is the 6,75,000, the second in the country. It is a proud for the state of Goa. I'm delighted to be here today for this important state credit seminar and for the releasing of the NABARD state focus paper of 26-27. I congratulate the NABARD for the Goa region office for preparing the valuable document that reflects not only the numbers but also the Goa's real potential, Goa's priorities and most importantly Goa's people. Friends, the credit is not just money. Credit is confidence. It is a belief that the farmer can invest in a better future, that the self-help group can become the enterprise, and that the young entrepreneur can build the business, and that the village can create the opportunity without leaving its root behind. चिंबलच्या युनिटी मॉल प्रश्नाचेर गांवकारांनी सुरू केल्लें आंदोलन फाटीं घेवचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. ह्या प्रश्नाचेर आंदोलकांच्या एका शिष्टमंडळान काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या पणजेंतल्या महालक्ष्मी बंगल्याचेर वचून चर्चा केल्ली. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी थळावे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हे लेगीत हजर आशिल्ले. आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी केल्ली चर्चा फिसकटल्या उपरांत रातीं उसरां पत्रकारां कडेन उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी हें आवाहन केलें. हो प्रकल्प केंद्र सरकाराचो आसा. तांचें काम बरेंच मुखार पावलां आनी प्रकल्पाच्या साहित्य खरेदी खातीर आतां मेरेन 25 कोटी रुपया खर्च जाला अशें सांगून हो प्रकल्प आतां रद्द करप शक्य ना अशें ताणें सांगलें. शंभरचे युनिटी मॉलाचे लोक म्हजे कडेन डिस्कशनान आयले आनी हांवें तांकां पयलीं सांगलें त्या प्रमाणे आजुनूय सांगता तांच्यांनी खरें म्हणजे आंदोलन फाटीं घेवपाक जाय. हो विशय जो आहा हो डिस्कशनांतल्यान सुटपाचो विशय. आनी हांगा तांच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केली. हांवें हो युनिटी मॉल जे आमच्यांनी सँक्शन केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, हांव उलयलां आतां प्रोजेक्ट शिफ्ट करप त्याच्यान इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कारण इट इज वी आर एट अ व्हेरी एडवान्स स्टेज. कंप्लिटली तो स्टील स्ट्रक्चर बांदता आनी स्टील स्ट्रक्चर बांदता असल्या कारणान ताका आमी एडवान्स दिवन तेजो स्ट्रक्चर हे तें सगळें रेडी जाला. तेजी परचेजूय जाल्या, तेजे इक्विपमेंट हे तें सगळें त्या मॉला खातीर ज्यो गजाली लागता पयलीं त्यो. आनी आजुनूय हांव परत सांगता ते जे म्हणटा पळय न्ही 2,63,000 जागा येण्या प्रमाणे ती आमकां बायोडायवर्सिटी आमी वी आर डुईंग दॅट नोटिफिकेशन. कांयच हरकत ना, ती करता हांव. जागा प्रिजर्व उरची तांच्या खातीर उरची म्हणून. बट हेच्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर जर इल्ली जागा येता आसत ओके आनी 100% ती जागा येता थंयसर बांदूंक दिवचो न्ही, नट्ट करचो न्ही. अप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता 25 करोडचेर गेला कारण तो प्रोजेक्ट जो आसा पयलीं हो कंप्लिटली स्टील स्ट्रक्चराचेर बांदता. आतां जरी आमकां थंय कांयच दिसना न्ही जाल्यार ते परचेज तेज्या खातीर लागपी स्टील आनी तो प्रोजेक्ट बाकी सगळे दुसरे कडेन रेडी करपाक येता तेंच्यांनी. आमदार आनी मंत्री रुडॉल्फाचोय विशय, रुडॉल्फ कसो येता कितें येता हांवें ताकाय सांगलां. फ्रायडे परत आतां तशें दवरला, तेजे बरोबर डिस्कशन जातलें. मंत्र्याकूय तेंच सांगलेलें हांवें. भलायकी आणि आयुष विभागाच्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या एका शिष्टमंडळान काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या इंडिया इंटरनॅशनल आयुर्वेद अँड वेलनेस एक्सपो आनी समीट 2026चे फाटभुंयेर शिष्टमंडळान मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतली. AAIHO गोंय फांट्याची मुखेली डॉ सुजाता कदम हांणी मुखेलमंत्र्यांक एक निवेदन भेटयलें. ही आंतरराष्ट्रीय परिशद 23 ते 25 जानेवारी मजगतीं बांबोळेच्या डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर आयोजीत केलां. तांचें उक्तावण केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या हस्तुकी आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरींत जावपाची आसा. केंद्रीय घर आनी सहकारिता मंत्री अमित शाह आयज उत्तराखंडच्या भेटेर आसात. हरिद्वार हांगा आयोजीत केल्ल्या गायत्री परिवार शताब्दी सुवाळ्याक तांणी संबोधीत केलें. हरिद्वार ही पवित्र भूंय आसा. ह्या भुंयेंत सप्तऋषींनी तपसाधना करून समाजाक मार्गदर्शन संस्कृतीचें ज्ञान दिलें. संतांनी आध्यात्मीक शक्तीच्या बळाचेर कोट्यावधी लोकांक आध्यात्मीक मार्गाचेर वचपाची प्रेरणा दिली अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आज मैं गायत्री परिवार के मंच पर आया हूं. हमारे युवा नेता चिन्मय जी को भी कहना चाहता हूं, ये संकल्प जो है ये भारत का संकल्प है, पूर्ण विकसित भारत बनाने का.
भारत माता को सर्वोच्च स्थान पर विराजमान करने का ये संकल्प गायत्री परिवार का भी संकल्प। पंडित राम शर्मा जी ने जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण से युग निर्माण, इसकी संकल्पना रखी है, हर नागरिक को हम ऐसे भारत के निर्माण की संकल्पना के साथ जोड़ दें। तो गायत्री मंत्र से हमारे अंदर जो सद्वृत्तियों की वृद्धि होती है, एक चेतना जागृत होती है, आध्यात्म के रास्ते पर हम प्रशस्त होते हैं। ये सभी ऊर्जा चेतना का उपयोग हम ऐसे भारत की रचना करने के लिए बनाए जो भारत न केवल अपना समग्र ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना के साथ पूरे विश्व की कल्पना के लिए, कल्याण के लिए आगे बढ़े। पुरा विश्व भारताकडे नवोन्मेषाचे उदयोन्मुख केंद्र म्हूण पळयतात अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां। दावोसांत आयोजीत केल्ल्या अर्थविशयक आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत ते उलयताले। भारत आतां फकत उदेंती अर्थवेवस्था उरूंक ना, जाल्यार AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान आनी गुंतवणूक मळाचेर संवसारीक फुडारपणाची भूमिका बजयता अशें तांणी सांगलें। और स्पेशली जो AI से रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो सब इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भारत एक मेथोडिकल तरीके से 5 के 5 लेयर में काम कर रहा है। AI में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है एप्लीकेशन लेयर, यानी किस तरह से AI का हम उपयोग करें। दूसरा है मॉडल लेयर, यानी जो मॉडल्स बनते हैं वो। तीसरा चिप लेयर, सेमीकंडक्टर वाला लेयर। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेटा सेंटर्स का। पांचवा लेयर एनर्जी का। AI की दुनिया में जो कि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस दुनिया में एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है। तो इस तरह के सिचुएशन में एनर्जी से लेके एप्लीकेशन तक भारत का जो मेथोडिकल काम है, उस काम को दुनिया ने और खासकर AI से रिलेटेड इंडस्ट्री ने बहुत सराहना की है। उत्तर प्रदेशातल्या लखनौत आयोजित केल्ल्या 86व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलनाचो समारोप जालो। या संमेलनात वेगवेगळ्या राज्यांचे विधानसभा आणि विधान परिषदांचे सभापती आणि अध्यक्ष वांटेकार जाल्ले। संमेलनाविशयी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी प्रतिक्रिया उक्तायली। सम्मति संकल्प लिया कि कम से कम 30 दिन विधानमंडलों की बैठक हो, जिससे सार्थक और सकारात्मक चर्चा हो, राज्य के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। इसी तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग, AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम विधान मंडलों को पारदर्शी जवाबदेही के साथ उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करेंगे। मेरी सभी माननीय संसद सदस्यों से अपेक्षा रहती है, संसद चर्चा संवाद के लिए श्रेष्ठ परंपराओं पर पार्टी संसद में हो, इसलिए बिना बाधित संसद सत्र का चले। सभी माननीय सदस्य अपने विचार, दृष्टिकोण, अपने क्षेत्र की समस्याएं, कठिनाई, चुनौतियों को रखें ताकि हम कार्यपालिका पर जवाब दे कर सकें। आयज माघी गणेश जयंती निमतान देशाप्रमाण गोंयांत लेगीत वेगवेगळ्या गणपतीच्या देवळांनी कार्यावळी जाल्यो। भगवान गणेशाचो विनायक अवतार आयच्या दिसा पृथ्वीचेर अवतरिल्ल्याची धर्मीक मान्यताय आसा। त्या निमतान मुंबयतल्या सिद्धिविनायक मंदिरा सयत वेगवेगळ्या गणेश मंदिरांनी फांतोड सावन भाविकांनी गर्दी केल्ली। देवळाचो वाठार आकर्षक फुलांची सजावट आनी विद्युत रोषणायेंत उजळून गेल्ली। पुण्यात श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरांत वेगवेगळ्यो धर्मीक कार्यावळी जाल्यो। गोंयांत लेगीत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या गणपतीच्या देवळांनी अभिषेक हे सारकेल्या धार्मीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें। दिवचल तालुक्यांतल्या नायक नगर वाठारांत सिद्धिविनायक देवळांत लेगीत धर्मीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें। मंदिर समितीचे अध्यक्ष नारायण बेतकेकर हांणी ह्या कार्यावळीची म्हायती दिली। भारत आणि न्यूझीलंड हांचे मदीं नागपुरांत जाल्ल्या पयल्या T20 सामन्याक भारतीय पंगडान दमदार कामगिरी करीत न्यूझीलंडाचो 48 धांवड्यांनी पराभव केलो। ह्या जैता सयत भारतान माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतल्या। पयली फलंदाजी करतना भारतान 30 षटकांत 238 धांवड्यांचो दोंगर उबो केल्लो।
अभिषेक शर्मान फकत 35 बॉलांनी 84 धांवड्यांची आक्रमक खेळी करीत सामन्याक कलाटणी दिली, जाल्यार रिंकू सिंहान 20 बॉलांत 44 धांवड्यांची भर घाली. 239 धांवड्यांची मोख साधतना न्यूझीलंड पंगड 7 गडे वगडावन 190 धांवड्यां मेरेन पावूंक शकलो. ह्या माळेंतलो दुसरो खेळ फाल्यां शुक्रारा रायपुरांत जावपाचो आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.